न्यू लेटर में अभी डी नंबर है इलिगल संभाषण चालू होता ग्रँड आता त्याची कळवाई सरपंच झाला लास्ट टाइम आम्ही लेटर गेले ना पयलू दिल्ली आम्ही ऑलरेडी लेटर गेले आता हे हो एक आमचो पयलूच जॉब आसा तेजे लेटर गेले एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय ते कितें आसा अपडेट रोड साइड ते आसा सगळे हय भाविसांक येयले मग तेजो अपडेट घेता कोणी केलं सर्विस रिनोट केले ते कॉपी आज हायकोर्टाची या मरे हिअरिंग आणली लोकलांनी लेटर केल्लें रिगार्डींग रोड्स जो आसा तो रोड दिमाग करचे तेजेर तेंच्यांनी अटॅच केल्लो सगळें अटॅच केल्लो PWDचे बसून जायले तेका रोड बी कितली आसा केन्ना येतलो आयज ना म्हणटा लीव जाली कितें कसली लीव जाली आज या मग हिअरिंग आम्हाला हायकोर्ट सगळं सेक्रेटरी दाखवलं लीव बसली आज हायकोर्ट दाखवलं मग सगळं सेक्रेटरी हिअरिंग कसली लीव कसली घातली लीव बसली लीव बुक जाता कॉरेस्पॉन्डन्स केला कारखाना असतो रजिस्टर मोमेंट रजिस्टर मोमेंट रजिस्टर सरांनी लीव घातलं दाखल मुवमेंट रजिस्टर लीव किती म्हणून घातल्या आम्ही येवपाक म्हणून लीव घातली आणि किती बरयला मुवमेंट सरपंच कायच ना सेक्रेटरीचं नावच नाही लास्ट 11 तारखेला सुभाष म्हणून टीचर बघितला लीव आलं तर व्हिडिओ इन्फॉर्म करतो व्हिडिओ फोन व्हिडिओ लीव घातल्यामध्ये हॅलो गुड मॉर्निंग हांव सद्याक आमची कुर्का फॅमिली पंचायतीन आसा ओके हांव सेक्रेटरी कितें म्हणून तुमकां लीव घातल्या कॅज्युअल लीव कित्याक
पर्सनल असं म्हणजे आता तुमकां येयला 8 लाख सो आमी हांगा आतां येयल्ले सद्या खुबश्यो इनलिगलिटी हांगा चल्ल्या पुता इंग्लीश पंचायती हांगा सरपंचूय ना आनी सेक्रेटरीय ना सद्या लिव्हर आसा आतां थंय ग्रँड येता ताच्या फाटल्यान इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां कंपाउंड वॉल बांदता सर रिटेनिंग वॉल बांदता कॉन्क्रीट आनी ते टोटल इलिगल आसा पंचायतीन ते स्टॉप करपाक जाय पंचायत सोडून हांवें 2दा गेला काल गेलो आनी तेजे पयलीं गेलो हय सो हे कित्याक लागून एक्शन जायना ती मुद्दम आमी विचारपाक येयल्ले तुमी पंचायतीन थ्रू कित्याक जायना दुसरें आतां हांगा वयर स्लम आसा एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन ती डेमोलिशन करपाक जाय करेक्ट तुमकां टायम दिल्लो की त्या टायमाच्या भितर तुमी तें क्लियर करपाचें बट आजून पर्यंत रिपोर्ट काय कोणा कडल्यान येवपाक जाय पंचायती कडल्यान करेक्ट तेकाच लागून आमी पंचायतीन येयल्ली विचारता की बाबा पंचायती आजून पर्यंत कित्याक एक्शन घेवना कित्याक 2022 हांवें कंप्लेन केली 2022 जावन आतां 2025 जालो 2025 पर्यंत आजून आतां हायकोर्टाचें डायरेक्शन येयला तुमकां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शन येवन कांयच एक्शन जायना तुमकांय तितलोच हें आसा कित्याक तुमी तुमकांय तितलोच रायट आसा कित्याक सर्वेयर हाडून तुमचें हें करून डेमोलिशन ऑर्डर करपाक जाय तेंच सांगता तुका की तेंचे कडल्यान येयना पंचायती कडल्यान कित्याक येयना तें तुमी रिपोर्ट घेवपाक जाय तेजो कित्याक लागून येयना जेन्ना आमदार कंप्लेन करता तें इनलिगल आसा म्हणून टोटल इनलिगल तो रोड सायड आसा म्हणून सगळें तेका इनलिगल आसा तरी पूण तुमी एक्शन कित्याक घेयना 113 अंडर रिपोर्ट घेता हांव तुमकां फोटो मारून धाडटा आमी कितें कंप्लेन केली ती तुमी विचारा तांकां कितें आसा तें आमी हांगा रावता म्हाका अपडेट दी एक्झॅक्ट कितें जालां तें कित्याक पळय तूं उलयता एक मिनट अजय उलयता गुड डे सर हाँ आता आम्ही कंप्लेनी केला सगळं इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्लम आसा मागीर तो बिचार सीआरटी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा न्हू पळय तुका पंचायत करना म्हणून तुजे कडेन येतलेच आमी तुमी 66 अंडर स्टॉप नोटीस काडपाक जाय फर्स्ट आनी जर पंच मेंबर डेप्युटी हय आतां हय फोनार सांगलें न्हू आतां हायकोर्टान कितें सांगलां पळय जर स्लमाचे रोड सायडीचेर कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर पंच मेंबर खंयचोय जर काम करिना तूं सेक्रेटरी कडसून तूं एक सांग सेक्रेटरी कडसून 113च्या अंडर रिपोर्ट घे की पंच मेंबर आनी हे पंच डेप्युटी सरपंच ताका काम करून दिना म्हणून अशें तरी आमकां दिसता कित्याक इतलीं वर्सां 25 वर्सां डेमोलिशन उरलेलें आसा आतां हायकोर्टान सांगलां 4 दिसा भितर करपाक जाय म्हणून 113 अंडर पंच मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच आनी नाजाल्यार कोण वाड्यावयलो पंच आहा तो इलिगल एक्ट प्रमोट करता इलिगल कन्स्ट्रक्शन प्रोसेशन रेमिशन नोटीस करता म्हणून तूं सगळे कडसून रिपोर्ट घे इतलेंच काम करता फुडलें आमी करता हां दोनूय हाय बांबोळे मिलिटरी कॅम्प सायडीक इलिगल स्लम आसा हायवेचेर आसा एबिटिंग हायवे आसा नेक्स्ट टू द हायवे आसा मेजर रोड थंयसर आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन मागीर कालूय जाला कालूय एक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा बिचाचेर चालू आसा हांगसर पळय काल हां कितें पेटिशन करूं तुका ना हो इंटरनल रिपोर्ट तूं 113च्या अंडर घे मरे हां 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 अरे फोन तुका कित्याक सांगता हायकोर्टान सांगला मरे 113च्या अंडर तूं रिपोर्ट घेवंक जाय म्हणून जाल्यार हां तुका इमिडिएटली धाडटा इमिडिएटली करपाक जाय इमिडिएटली कित्याक सांग काल पयर सरपंचान हे वाठार आयक मातशें आयक एक सरपंचान आमच्या हांगसर सरपंचान नोटीस काडला स्टॉप नोटीस काडला अंडर सेक्शन 64(1) नोटीस काडला एक चिरो घालता म्हणून चिरो लेवलिंग करता म्हणून तो सरपंचान काडला आमचे ट्रायबल भावागे कडे चिरो काडटा म्हणून चिरो लेवलिंग करता म्हणून चिरो पत्रांची लेवलिंग घालता म्हणून म्हाका गॅप करता म्हणून आनी स्टॉप नोटीस काडला सेक्शन 61(1) आनी इतले बिचार कन्स्ट्रक्शन चल्लां आसा कॉन्क्रीट आहा थंयसर ते तुका सगळें बरोवन दिता एमएलएचे थ्रू बरोवन दिता हां सांग हां बरोबर हां
बरें डन डन करता तुका करता करता बरें करता बरें आता व्हिडिओन सांगला की व्हिडिओन सांगला की सेक्रेटरी त्याच्या ओरली काय ऐकना तो किती आता बरोवन दिवपा जाय बरोवन हांगा सेक्रेटरी ना हे कितें हे निग्लेक्ट केला तेंच्यांनी आतां तांकां दिसता हरशीं की चल्ला ते तरी पूण कोण एक्शन घेयना नाल्यार पर्पजली जालें न्हू हें सेक्रेटरी पळयना सरपंच पळयना कोणाक पडलेंच ना कशें जालें जाय तशें तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक दिता इल्लीगल ना पडटलेच न्हू तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ती तुमकां पडटली फायरींग मागीर हांव रिटर्न दिता तुमकां ओके सेक्रेटरी आयच्या दिसाची जातले काय फाल्यां कितें आयच्या दिसाची जाता काय फाल्यांची फार्म हाऊस ना माझा फार्म हाऊस पॉलिसी हांगा बरी जाली फार्म हाऊस अरे तो म्हणतो तोंडान ऐकना सेक्रेटरी अशें कशें जातलें ऐकना तोंडान म्हणलें मध्ये पुढे वेरेश कितें इशू आसला पंचायत इशू म्हणजे तुम्ही पळयला आसतलो काल जो इन्सिडंट जाल्लो आसा ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्ला जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा कॉन्क्रीट वॉलचं काम चालू आसा आनी पंचायत हेजेर मात्तूय कांय एक्शन घेयना आनी एवरी टायम म्हणल्यार हेच्या पयलू 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर तेन्ना स्टॉप केलें परत काल गेलो काल परत रातचें काम चालू करता म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता जाल्यार रातचीं कामां हांगा चालू करता इनलिगली म्हणल्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना तेंची परमिशनां जी पयलूची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा ताका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक सोदना हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा दुसरें म्हणजे तुमी वयर पळयता आसतले जेन्ना नेरशे वयता त्या रोडार लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आनी ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली 2022 डेमोलिशन करचें म्हणून सांगलेलें आनी ते म्हणून आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले मामलेदाराचो रिपोर्ट जातले डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट जातले पण आतां सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन ताजो रिपोर्ट येन्ना म्हटल्यार पावोवपाक जाय आतां बीडीओक आमी फोन मारलेलो बीडीओ म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणटा म्हळ्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा आयज बायलांची वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा गोंयकारांचेर जाल्यार रोखडेच कंप्लेन घालता गोंयकारांचेर रोखडेच रिपोर्टी धाडटा आनी गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा पण बायल्यांक जें आसा बायल्यांक एक्शन घेवन बायल्यांचेर इनलिगल हें आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मात्तूय घेयना हेंच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले तशेंच आनी एक आमचे आहले जे बांबोळेंत आसा बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा ताका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेंय विचारपाक हांगा येयल्ले पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा जो सरपंच आसा कोणूच ना सरपंच ना तो ना सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचें आसा तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो आतां सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हावस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता तांकां ते फार्मांत दवरला काय कितें
हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना, दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना. म्हणल्यार आतां बीडीओ म्हणटा, बीडीओ आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा, बीडीओ खरें म्हणल्यार एक्शन घेवपाक जाय आसली. हेच्या पयलूय बीडीओक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची. तशेंच खुबश्यो पंचायती डीओपी कडेन उलयले आमी, डीओपीकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हें जाल्लो आसा म्हणल्यार तांकां आनी कोण लागना. म्हणल्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा हे सो मोटो एक्शन हे कित्याक लागून घेयना पंचायत. हांगा हायकोर्टाक सो मोटो एक्शन घेवचें पडटा. हायकोर्टान हेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तांचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून, आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो, ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. हांगा कितलेश्यो पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ले आसा, मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक इनलिगल जें चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली. आतां पासून ज्या सायटीचेर जो बांबोलीम ग्रँड आसा ताचे फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचे, ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. मात अजून पर्यंत तें कांयच जायना आनी ताकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून. कित्याक ही जी पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना. एवरी टायम तांकां हें करचें पडटा. हेच्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता, हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता. आनी हांगा कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. हेच्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून. कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो, पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा. कित्याक हांवें आनीक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू. आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा जो बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून. सो हें लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा. बाकीच्या पंचायतींक हांव इन्वॉल्व करतलो. पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुर्का बांबोलीम गांव जो बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले. हांकां मातूय पडलेलें ना. हे कोणा कडल्यान नेम घेता ही तांकां खबर आसा. पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हांकां विरोध करपाची गरज आसा. हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना. मेगा प्रोजेक्ट बरकर तुमकां टीसीपी पळय तुमी गेलेले मेळपाक चीफ टावन प्लॅनर तेन्ना ताणें सांगलेलें की 16 तारीख तो हांगासर इन्स्पेक्शन करतलो म्हणजे तितून तें हेजें वॉलाचें मेन्शन आलेलें. तुमकां कितें इंटिमेशन येयलां? पळय अजून पर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन येवना. 2-3 दीस हॉलिडे जाली आनी आयज हांव परत ताका कॉल बॅक करतलो. कित्याक अजून पर्यंत जो लेटर हांवें तांकां सांगलें म्हाका रिटर्न लेटर करची इन्स्पेक्शनाक लागून. कित्याक इन्स्पेक्शनाक वयता जाल्यार म्हाका म्हाजो शेड्यूल पळोवचो पडटलो. ताका लागून तांकां सांगलें. हांवें तांकां सांगलें टायमूय मागलेलो आनी डेटूय मागलें. म्हाका टायम तेंच्यांनी 11 दिला आनी डेट जी आसा ती 16 तारीख दिल्ली आसा. तुमकां प्रेस भाव सगळे आहले. अजून पर्यंत इंटिमेशन येवना. हितून कळटा की बाबा हे जो टीसीपी डिपार्टमेंट पासून आसा हो मातूय सिरियस ना. कित्याक केन्नाच तेंच्यांनी सांजचे दिवंक शकताले. ते सांजचे आदेशान डायरेक्ट तेंच्यांनी लेटर धाडपाक शकताले जावं मेल पासून धाडपाक शकताले. पण हें जाल्लें ना. म्हणल्यार हितून कळटा की टीसीपी डिपार्टमेंट हो जो विश्वजीत राणे आसा हो विश्वजीत राणेक फक्त पडला कितें आपणाची कितें पळय भाजपाची. हे मेगा कन्स्ट्रक्शन जाय तशें हाडपाक सोदता आनी जे गोंय आसा तें काबार करपाक सोदता. आयज परत हांव तांकां हें करतलो. तशेंच GCZMA जो डायरेक्टर आसा हेजे कडेन काल हांव उलयल्लो की हें कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां हें इनलिगल आसा म्हणून. ताणें सांगलां म्हाका एश्युरन्स दिल्लें काल की आयज आपूण तांकां कितें आसा तें नोटीस धाडटा म्हणून. आतां म्हाका पळोवपाक जाय कितले नोटीस धाडटा ते आनी कोण नोटीस धाडटा ते. तशेंच कलेक्टराक काल सांगलें रातचो हांवें कलेक्टराक फोन मारून सांगलें की असो हें जाला की मामलेदार आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयन जालो. ताका लागून कलेक्टराक फोन मारलो. कलेक्टरान जो तलाठी आसा जो कन्सर्न रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा ताका फोन मारून सांगलें की तें काम स्टॉप करचें म्हणून. आनी तेन्ना तें काम स्टॉप जालां. तेजे पयलीं मामलेदार पासून रेडी नासलो कित्याक आपणाक GCZMAचें डायरेक्शन जाय म्हणून लागलो. आनी GCZMA आयज डायरेक्शन दिता म्हणून सांगला की हेका स्टॉप नोटीस जावं शोकॉज नोटीस वॉटेवर कितें आसा ती काडटलो म्हणून सांगला. हांव वाट पळयता की बाबा ते कितें काडटा ते. कित्याक अशें चल्लां की बाबा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार येवन सायटीन इन्स्पेक्ट करून तें बंद करपाक जाय. 2 दीस 4 दीस पयलू ते येयल्ले पण आतां परत काम चालू. मेगा प्रोजेक्ट कितें तेजे आमदाराक कन्सिडर करिना. हेच हो व्हडलो विशय आसा. कित्याक हेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जो आसा तो कायदो आसा तो एसेंब्लीन मांडलेलो. कित्याक आमकां आमदारांक कोणाकूय कन्सिडरेशन आयज हांवें एसेंब्लीन कितलेशे टीसीपी डिपार्टमेंटाचे विशय काडलेले आनी त्या विशयाचेर जो विश्वजीत राणे आसलो तो एक टायमार मदींच ताणें म्हटलें की आपूण सगळ्यांक कन्सिडरेशन घेतलो कॉन्फिडन्सान घेतलो. मात अशें कांयच जायना. फक्त आपणाचें कितें आसा तें बोर्डाक पास करता, बोर्डाची सायनी घेता आनी ते फुडें धाडटा. म्हटल्यार
कितें आसा आयज गोंयान कितें जाल्लें आसा आपणाच्या गांवांत कितें जाल्लें आसा आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा तें कळपाक जाय सगळ्यांक कित्याक हो जो रिपोर्ट आसा तो आमकां एवरी टायम RTI मारची पडटा कंप्लेन घालची पडटा लेटरां करची पडटा लास्ट टायम म्हाका TCP डिपार्टमेंटान स्वतांचे बसून रात बसून रावचो पडलो फक्त रिप्लाय घेवपाक की बाबा कशी परमिशन दिल्या ती बी म्हाज्या मतदारसंघात सो इतलो हो TCP डिपार्टमेंट थर्ड क्लास जाल्लो आसा हो TCP मिनिस्टर थर्ड क्लास जाल्लो आसा ताका मातूय पडलेलें ना गोंयचें पडलेलें ना गोंयचे पर्यावरणाचें पडलेलें ना गोंय सोंपोवपाचें पडलां हेका फक्त आता विरेश बाब तुका एक पंचायतीन याचे MLA म्हणून येऊन प्रोटेस्ट करचो पडटा सो ही पंचायत आता कित्याचेर चलता आनी कोणाच्या आशिर्वादाचेर पळय हें आयज खंय ना खंय हो ही पंचायत जी आसा ती BJP रूल्ड पंचायत आसा हांगा आदलो आमदार जो आसा तो हार घालपाक येयल्लो जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तांकां हार घातले आनी बरे हार घालून तांकां व्हडले गेले आतां कोणाचे रूल चलता आनी कोणाच्या हेजेर चलता आनी खंयच्या हितून तांकां बोल्सान कितें पडटा हें आयज प्रूव जाता कित्याक समज पडोंक नासलें नाल्यार ते जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करतले आसली एवरी नाव एंड देन हांगा कितें परमिशन पासून घेवपाक जाय नाल्यार कितलेशे जावन आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां पासून त्रास करता परमिशन दिवपाक पासून एवरी टायम तांकां बिडिओन वयचें पडटा DOPन वयचें पडटा आनी तेन्ना मागीर परमिशन मेळटा म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की पंचायत कोणाक लागून सामान्य गोंयकारांक लागून आसपाक जाय पण पंचायत आयज दिसता ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबींक लागून आसा ह्या हॉटेल लॉबींक लागून आसा हे इनलिगल कोण करतात ह्यो बस्ती आसा तांकां लागून आसा गोंयकारांक लागून ही पंचायत ना अशें म्हाका दिसता आनी ही BJP रूल्ड पंचायत इतली इनलिगलिटी ह्या पंचायतीन जाल्ली आसा खुबशे जे त्रास आसा हे लोकांक हांगा भोगचे पडटा हे फक्त ह्या BJPक लागून कित्याक हो BJP सरकार जो आसा तो टोटल करप्टेड सरकार जाल्लो आसा भाशणां व्हडली दिता हांगा प्रेसिडेंट तांचो आसा तो व्हडली भाशणां दिता आमी 52% आतां वोटशेर हाडचे पडटा पूण वयता आनी सगळे मायग्रंटांचे म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले जो उरिस्साचे हेका प्रोग्रामाक वयता कोण वयता हेज्या कर्नाटकाच्या प्रोग्रामाक वयता कोण आनी बिहारीच्या प्रोग्रामाक वयता कोण मालवाडीच्या प्रोग्रामाक वयता आनी थंय फक्त मतांची भीक मागता मात गोंय राखपाची भीक कोण मागिना गोंय कशें राखपाचें हें कोण उलयना फक्त ही मतांची भीक म्हटल्यार पॉलिटिक्स करपाक लागून येयले आनी तत्वां जी आसा ती तत्वां आनीक कोणाक सांगा हांव BJPचे कार्यकर्त्यांकूच सांगता की तुमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय आयज तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हें गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा हें फक्त हें आपणाची हें गोंय राखपाक येयल्लें ना गोंयकारांक राखपाक येयल्लें ना हें फक्त आपणाची पयली भाजपाक येयल्या आपणाचो धंदो करपाक येयला आपणाचे पयशे बोल्सां भरपाक येयला विरेश बाब फाटीं आनी तूं आतां ट्रेन आहाय ते लास्ट टायम पळय गेल्लो तेन्ना तेज्या उपरांत आमी ते एका सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ हें जालो आनी एका ह्याच गांवच्या एक्टिविस्टान हें काडलें ते ग्रँड हायत तुमचें एक फावंटन म्हणून म्हणजे इन्क्लुडींग म्हणजे तुमचें नांव घेवन एज अ पॉलिटिशियन रुलींग आनी ऑपोजिशनाचें फावंटन म्हणून आनी ही आतां तोच एक्टिविस्ट ह्या गांवचो तो आयज तो एक्टिविस्ट वा कांय ऑपोज करना पळय आतां कशें आसा कोण एक्टिविस्ट कितें करता खंय करता हेच्या पयलू कितें केलां हें गांवच्या लोकांक चड खबर आसतलें म्हाज्याकून कित्याक त्या टायमार गांवच्या लोकांनी कितें भोगलां आनी कशें हें केल्लें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा सो तेजेर हांव चड उलोवपाक वचना पूण हांव एक सांगता की बाबा आयज कोण कितें उलयता पळय तेंच्यांनी ग्रावंडार येवचें ग्रावंडार तेंच्यांनी कंप्लेन घालची रेजिस्टर करची हांवें कंप्लेनी केल्या हांवें रेजिस्टर केल्ली आसा हांवें जावन DCC एडमीक आपयला हांवें जावन तलाटीक आपयला हांवें जावन मामलेदाराक कलेक्टराक मिनिस्टराक पासून कॉल करून सांगला सो हें सगळें हांव प्रोसिजर करता अशें न्हू बाबा करनासतना आतां ऑपोजिशनान रुलींग वॉट कोण वयता आनी कोणाची जी लॉबी आसा पळय ताका चड खबर आसतली कित्याक हांव आजून पर्यंत हांव डायरेक्ट सांगता आजून पर्यंत त्या ग्रँड हायत म्हाज्या मतदारसंघान आसून पासून त्या ग्रँड हायतान आजून पर्यंत भितर पावूंक ना आनी हें हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता कित्याक आयज अशें एलिगेशन खूब जाण घालपाक सोदता मात हे कोणाचेर घालतात ते तांकां विचारपाचें ताका समज घालपाचें नांव घेवन घालचें एलिगेशन कितें आसा तें आनी आमी नांव घेवन फुडलें कितें आसा तें आमी नांव घेवन करतले समज तांकां एलिगेशन घालपाचेंच ना ओके कुडकाची पंचायत घाटियाची पंचायत कुडकाची पंचायत घाटियाची पंचायत कुडकाची पंचायत घाटियाची पंचायत कुडकाची पंचायत घाटियाची पंचायत कुडकाचं सरपंच घाटियाचा सरपंच कुडकाचं सरपंच घाटियाचा सरपंच कुडकाचं सरपंच घाटियाचा सरपंच कुडकाचं सेक्रेटरी घाटियाचा सेक्रेटरी कुडकाचं सेक्रेटरी घाटियाचा सेक्रेटरी कुडकाचं सेक्रेटरी घाटियाचा सेक्रेटरी कुडकाचं
कुडकाची सरपंच, गाठियांची सरपंच, बांबोळीची सरपंच, गाठियांची सरपंच, बांबोळीची पंचायत, गाठियांची पंचायत, बांबोळीचं सेक्रेटरी, गाठियांचं सेक्रेटरी, कुडकाची पंचायत, गाठियांची पंचायत, कुडकाचं पंचायत. गाठियांची पंचायत. आयज आम्ही अशा एका पंचायतीन येल्ले आसा जी मायग्रंटाची बस्ती साल्वार करता, जी आमचे बीच काबार करता, जे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आमचे हितून हाडटा. आमचे ट्रायबल भाग सर्टिफिकेट दिवपाक, हाऊस रिपेअर दिवपाक, हाऊस कन्स्ट्रक्शन करपाक त्रास करता. ती म्हणल्यार कुडका बांबोळी तलावली पंचायत. आमदाराक येवन हांगसर प्रोटेस्ट करचे पडटा आपलो गांव वाचोवपाक, आपली विलेज वाचोवपाक. आयज जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना सेक्रेटरी ना, सरपंचय ना. सेक्रेटरी आपले पात्रांव आहा, तेजो बापूय आहा, मिनिस्टर आहा, तेजे फुटस्टेप्स फॉलो करता. आमकां डावट आसा आयजूय खंय तरी फार्म हावजान गेला अशें आमकां डावट आहा. सेक्रेटरी सांगून ना जाल्यार खंय ते 3 मेगा आमचे क्वेश्चन्स आसा. फर्स्ट, जी स्लम आहा वयर, जी कुडका मिलिटरी कॅम्पासून वयरसून सकयल वयता, चिमला पावता थंयसर ती स्लम 2002 तिका डेमोलिशन नोटीस येयल्ली आणि तेज्या नंतर 7 दिसाचो टायम तिका पंचायतीन मागलेलो. 7 दीस 2002 आता 2025 जाली, 24 वर्सां सुमार जाली, कितलेशे दीस जाले अजून डेमोलिशन काडना. हायकोर्टान एका 4 विकाचो टायम दिल्लो की रस्त्या सायडीक जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा, जेंका काय परमिशन ना, जे दुसऱ्यांच्या जागेर आसा, जे हॅबिटिंग हायवे आसा, जे हॅबिटिंग मेजर रोड आहा, तेका डेमोलिश करपाक 4 वीक दिल्लो. 6 मार्चाक टायम दिल्लो. आतां जाल्ली आसा आयज आसा 15 तारीख. सो 1.5 म्हयनो सुमार जाय जाल्यार अजून पंचायती काय करना. आणि क्लियर कट मेन्शन केल्ले आहा, जर सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना खंयचो वाड्यावयलो पंच मेंबर ताका सपोर्ट करता ना ताका प्रमोट इलिगलिटीज करता जाल्यार सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवपाचो 113च्या अंडर सेक्शन 113 हा गोवा पंचायत राजात तो रिपोर्ट व्हिडिओक 7 दिसां भितर दिवपाक जाय. व्हिडिओक जेन्ना आमी क्वेश्चन केला, व्हिडिओक हे सांगले, व्हिडिओ म्हणटा सेक्रेटरी माझे वरली कांयच आयकना, ताका कितें आसा तो मोदेला, तो त्रास करता लोकांक, ताका कितें आहा तें लेटर करचें पडटा. आतां आमदाराकूय लेटर करचें पडटा. हे ऑलरेडी हायकोर्टान बरयल्लें आसा, फूल पंचायत राज बरयल्लें आसा. सरपंचान स्टॉप नोटीस काडपाक जाय. 64(1) जे सीआरजेड वायलेशन चल्ला बिचार, थंयसर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. 64(1) जेन ताका स्टॉप नोटीस काडपाचें. आयज एक नावशी गांवांत आमचो भाव सादें घर नळे काडून ते पत्र घालतालो आणि ते लेवलिंग करपाक एक चिरो तिने हाडलेलो आणि सिमेंट हाडलेले, लावना सुद्दां नासले. हे नाव कितें, डायना कोळगांवकर, ही सरपंचान 64(1) जेन ताका स्टॉप नोटीस काडली. कशी काडली स्टॉप नोटीस? कितें कन्स्ट्रक्शन करतालो तो, जाल्यार काल बिचार तुका इतले वेळे चिरे दिसता, इतले वेळे कॉन्क्रीट दिसता, सीआरजेड वायलेशन आसा, सगळें दिसता, सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन दिसता. कित्याक 64(1) जे काडूंक ना? आयज खंय आहा तूं? कित्याक 64(1) जे काडूंक ना? कित्याक तर 490 नोटीस काडूंक ना? कित्याक शोकत नोटीस काडूंक ना? आणि हो व्हिडिओ आमकां सांगता, तुका कळना, तुका सो मोठी एक्शन घेवंक कळना. माझी हियरिंग आसा, तूं म्हाका 2 वेकेशन ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें, वेकेशन ऑफ 12 वेकेशन घातलें, तूं 2 म्हयन्याची हियरिंग दिता. तुका चलोंक जायना, लिफ्ट तुजी आमी सारकी केल्या व्हिडिओची, ताका लागून तूं रिकवर मार तूं. तूं आसलो तो डीओपीन आसलो, तो कितें जालें म्हणून तुका रावलें. डीओपीन आमकां सांगलें तो बाबा ताका अटॅक केला, तो मातसो ताका बरोबर शांतपणे वाग म्हणून. आतां आनी शांतपणे ना. तूं कितें, तुका लिफ्ट आमी करपाची आणि तूं आमकां शांतपणे सांगता हांगा तो आयकना म्हणजे कितें? यो म्हण तूं हांगा आयकना म्हणजे कितें? 66 सेक्शन तुका खबर ना? हायकोर्टान तुका सांगूंक ना? रिपोर्ट माग 113च्या अंडर. हांव तुका शिकयता, कळना जाल्यार हांव तुका ड्राफ्ट करून दिता. डीओपीक आमी ड्राफ्ट करून दिता, सेक्रेटरीक आमी ड्राफ्ट तुका आमी दिता. सगळे वचता फार्म हावजान. कितें चल्लां नाटकां हें? सीआरजेड वायलेशन चल्लां. आतां पुलीस म्हणटा आमकां काय ट्रक काडपाक आमकां रायट ना, आमकां टुरिजमाची पॉलिसी तशी ना. मामलेदार म्हणटा, मामलेदार तरी बरो, तलाठी तरी बरो, ताणें आपलो रिपोर्ट दिलो. फ्लाईंग स्क्वॉड जे कलेक्टर स्नेहा किचन सायन मारून फ्लाईंग स्क्वॉड न्यू व्हॉट्सअप नंबर दिला, ते फ्लाईंग स्क्वॉड अजून थंयसर पावोंक ना. टीसीपीन जाल्यार 16 तारीख येता, ते अजून येवंक ना. कितें हें चल्लां कितें? तिसरो मागीर व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट थंयसर येता, बांबोळीत परत येता, हेच पंचायतीन येता. थंयसरूय ते काय करना. कितें नाका जाल्लें? अबा आमचो मनोहर म्हणा आहा, 3 वर्सां तो झगडटा हाऊस रिपेअराक. आपल्या घरान आपल्या जमनीर सगळे डॉक्युमेंट्सा 3 वर्सां तो हाऊस रिपेअर झगडटा. ट्रायबल भाव आमचो झगडटा 3 वर्सां. कित्याक त्रास करता हाऊस रिपेअर दिवपाक? आतां मारली मरे चेअरमॅन तुमची, चेअरमॅन सांगलें मरे 3 दिसांनी दी म्हणून परमिशन. कित्याक रडटा बाबड्यांक? तो म्हण नावशी आमचे ट्रायबल भाव तुम्ही हे त्रास करता, एक चिरो हाडला म्हणून. सो लक्षात धरा, ही जी तेच्या पयलीं सरपंच आसली कोण, ती तिका डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेले, ग्रामसभा घेना म्हणून कुडकाची, परत ग्रामसभा डिजॉल्व करता, कन्क्लूड करना म्हणून ते डिस्क्वॉलिफिकेशन घातली. 6 म्हयन्यान ती रिजायन जाली. आतां ही काय अशें करता? ही डायरेक्ट 6 म्हयन्यान तुजो बॅनर हांगासर दवरला न्हू, माझें नाव चेंज करची तुम्ही.
फकाणां करून कायद्याची फकाणां करची न्हू डीओपी कितें करपाचें आहा व्हिडिओ कितें करता आमी करतलेच मात ही लज आयज सगळे गोंयकारांक की आमदार आपल्या गांवांतून बसता बट लोक पळयना तूं हांगा तूं बीच वता लोक कोण येना लोकांनी येवंक जाय फुडेकार आमदाराक साथ दिवपाक जाय आनी हो प्रोटेस्ट आहा तो फुडें व्हरपाक जाय हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट मनोज परब यांच्यांनी फुडें हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरचो आयज हो प्रोटेस्ट करपाचें कारण विरेशान सांगलेलें आहा अजयान सांगलेलें आहा आतां तुमकां दाखयता की ही पंचायत आतांच न्हू पयलींच्यान ही पंचायत मायग्रंटांक कशी सपोर्ट करता हांगा आमचो भाव आसा मंगेश तो नॉन स्टॉप गांवांत जे इल्लिगल एक्टिविटीज जाता कन्स्ट्रक्शन जाता ते कंप्लेंट घालता तशेंच ह्या गांवांतल्या लोकांनी तेचो सांगात घेवन 2002 कंप्लेंट घातलेली वयर जी बस्ती आयज विरेशान जे कंप्लेंट घालून मागल्या पळय डेमोलिशन ते 2002 पासून तेंच्यांनी घातलेली 2002 ह्याच पंचायतीन हेजेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडला ह्याच पंचायतीन 2002 7 दिसान डेमोलिशन करता म्हणून सांगले आज 7000 दीस जाले 7,000 दीस जाले पण अजून ती डेमोलिश जायना आता तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता मुद्दाम नांवां कित्याक वाचना हांव एवरी टायम की लोकांक कळपाक जाय हांकां गोंयकार केले कोणी आनी हे कसले गोंयकार जाले ते भितर आसा अमिना चौरी अब्दुल भट्टी मोहम्मद साब कराजगी शमिनी लती पुनावर हसीना तहसीलदार मोहम्मद पठाना इस्माइल तडपात्री इमाम साब कदगाल मोहम्मद अली देवनर परवीन गौसे अल्लप्पा तलवार राधा सरांगी रियाद सुनकट दंदपीर हुनसेसूर दवाल साब तहसीलदार हांकां आतां गोंयकार केले कुर्काकार केले कोणे ह्या पंचायतीन ह्या सरपंचांनी ह्या MLAनी आनी ह्या राजकारण्यांनी जे बीजेपी काँग्रेस हांगा इतली वर्सां आसले पळय हेंच्यांनी हांकां गोंयकार करून दवरले 2002 ऑर्डर अजून डेमोलिशन येना ते सोड आतां हायकोर्टान सांगले 4 विकांचो टायम दिलो अजून डेमोलिशन जायना सो हे घाटयांचो बापूय कोण हे प्रूव्ह जाता गांवांतल्या लोकांकडे मागता असो आमदार जो आयज तुमकां लागून झगडटा आयज बाकीचे जर आमदार पळयत वाट पळयतात केन्ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेगा प्रोजेक्ट येता काय म्हणून कित्याक ते सगळ्यांक खबर आहा हे वाट पळयतात तुम्ही दाखोवचो एक आमदार अख्ख्या गोंयांत जो मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट झगडटा ह्या विश्वजीत राणेंक क्वेश्चन करता ह्या बीजेपी सरकाराक मेगा प्रोजेक्टाचेर क्वेश्चन करता दाखोवचो एक आमदार दाखय एकूच एक आमदार दाखया जो मेगा प्रोजेक्ट वचून स्टॉप करपाक आपल्या नावाचेर कंप्लेनी घालता म्हणून आयज लोकांक विरेयाचो व्हॅल्यू जर ना जाल्यार तुमकां सांगपाक सोदता जर विरेश हांगा नासलो जाल्यार ही तुमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली पळय ही सामकी पाड पडपाची तुमची घरां व्हांवून वचपाची हे डोंगर घरांनी येवपाचे तुमचे ऑलरेडी कुरका येयल्या वयर थंय माती घातलेली रुडॉल्फान ती माती पावसान देवन लोकांच्या घरांत गेल्लेली आसा आनी तरी लोक जागे जायना अशें जावचें ना तुमचो बीच तुमची आयडेंटिटी ह्यो तुमचे डोंगर तुमची आयडेंटिटी आनी तुमी डोंगराच्या सकयल रावतात लक्षांत दवरा लोकांक प्लीज सांगता डोंगरार कन्स्ट्रक्शन जातले आमच्या जाणट्यांनी डोंगर सेफ दवरलेले कित्याक ते आमचे उदक साचोवन धरतले आसले आमचो गांव सकयल प्रोटेक्ट रावपाक जाय झाडांनी माती सकयल देंवपाक जायना म्हणून डोंगर डिस्टर्ब करूंक नासले थंय काजू बिजू सगळें दवरलेले आयज हे डोंगर जर डिस्टर्ब जाले तुमची सगळ्यांची घरां गायब जातली डायरेक्ट शेतान पावतली फकाणां धरू नाका हे वायनाड जाला न्हू सगळे कडेन तुमी कितलेशे हिस्ट्री काडा ज्या ज्या जाग्याचेर डोंगर डिस्टर्ब जाला त्या जाग्याचेर हे लँड इरोजन आनी हांगा जमीन सकयल देंवल्ल्या डोंगर सकयल देंवल्ल्या सो लोकांनी आमदाराक साथ दिवपाची गरज आहा घरान बसोन गांव वचपाचो ना आमदार ह्या गांवांत रावना कुरका तुमी रावता आमदार नेवऱ्या रावता नेवऱ्यात कितलेशेच प्रोजेक्ट आमदारान हाडयल्ल्या वयर डोंगराचेर वचपाक जो रोड आसा देवळा कडेन वचपाक आयज जर तो रोड जालो वयले फूल हितून सगळ्यांचे कितलेशेच मिनिस्टर आहा सगळ्यांनी मिनिस्टरान थंय जागो कन्वर्ट करून दवरलेलो आयज एका आमदाराक लागून आमच्या आमदाराक लागून थंयसर कन्स्ट्रक्शनां वाचलेली आहा आयज लोकांक फकाणां दिसता आसतली कित्याक तो टोर्नामेंट स्पॉन्सर करिना फुगड्यो स्पॉन्सर करिना नाल्यार चवथीक काय बॅगां पावयनासतलो म्हणून व्हॅल्यू नासतलो एक टायम पूण लक्षांत दवरा ही बॅगां जी पावयता पळय ह्या बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन तुमकां बॅगां पावयतले आनी तुमची घरां काडटले आतां हो रोड आतां 3-3.5 मीटर आहा 10 मीटर दाखोवन तेजेर परमिशनां घेतलेली आसा हेचो मिनींग कितें हे दिल्लीकार फाल्यां कोर्टान वयतले ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डर आसात परते कोर्टान वयतले आनी सांगतले पळय आमकां परमिशन दिला 10 मीटर रोडाचेर ही 10 मीटर जितली घरां आसा सगळी उडय कोणाची घरां वयतली
सगळ्या गोंयकारांची लायन इन कुरकाची घरातली त्यांना बोबो मारून येऊ नका हांगा काय जावपाचें ना तेन्ना सुप्रीम कोर्टान वचा आनी खंय वचा तो दिल्लीकार तुमकां सोडपाचो ना आयज जो आमदार झगडटा तुमकां लागून त्याच्या वांगडा जर तुमी उबे रावनात हांगा घरान लिपोवन जर रावतात आनी भायर जर सराना पर्सनल लायफान बिजी रावतात पर्सनल लायफ उरचें ना कोर्टान झक मारची पडटली एवरी डे एवरी सिंगल डे आज 25-25 मिटरचे रोड यांच्यानी काढले रिजनल प्लॅनाचेर या काँग्रेसीन घातला ही बीजेपी फुडें व्हरता आनी सगळ्यांक नोटीसी काढल्या 25 मीटर 30 मीटर एमडीआर रोड हो रोड 15 मीटर 25 मीटर हे रोड काढून सगळ्यांची शॉपां उडयतात सगळ्यांची घरां उडयतात आणि हे कोणाक लागून गोंयकारांक लागून गोंयकारांक जाय ते रोड ह्या रोडाचेर गोंयकारांक पावना गाडयो हे कोणाक लागून हे व्हडले व्हडले विला येतात व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात लक्झरी विला येतात तांकां जाय बरे रोड स्मूथ रोड वायड रोड दिल्ली करपाक जाय तांकां आनी ही पंचायत ही भाड्याक पडला ही घाटियांची पंचायत भाड्याक पडला हो सरपंच भाड्याक पडला सगळे जाण भाड्याक पडला हांगा ह्या दिल्लीकारांकडे आमकां हांगा एवरी टायम प्रोटेस्ट करचे पडटा एवरी टायम हांगा वताक बसचें पडटा एवरी टायम हांगा झक मारची पडटा कित्याक आनी हो माविन गुदिनो कितें करता फक्त फार्म हावजार वयता थंय अरे तू पंचायत तुझे डिपार्टमेंट काढाची फार्म हावजार घाल थंय सान घाल ते थंय हांगा मोरोंक घातलाय हांगा कित्याक बसयला डीओपी कित्याक करता डीओपी आमचे कितलेशेच कंप्लेंट्स आसा आमचे कितलेशे डिस्क्वॉलिफिकेशना घेवन न्हिदला थंय फायली आनी हो मजा मारता थंय फार्म हावजाचेर हो माविन गुदिनो जो सगळे भायल्या लोकांक थंय बोलला दाबोली आख्खी काबार करून उडयला यादव फादव सगळ्यांक हांकां राजा करून दवरला कोण सरपंच केला आनी फुडें एमएलए करतलो आपूण दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयतलो आनी लोकांक फोंड्यान घालतलो आनी लोक पळयतात ताळयो मारतात बीजेपी फाटल्यान फुगड्यो घालता कसले फुगड्यो घालतात फुगड्यो घालपाक उरतली तुमची घरां उरतली फुगड्यो घालपाक खंय घालतले रस्त्यार घालतले 10 मिटरच्या रस्त्यार घाला मागीर फुगड्यो देवळां उरची ना तुमची हे पळय हे देवूळ सुद्दां वयतले टायम लागपाचो ना वचपाक 25 मिटर म्हणटाले रोड जाय कोणाक बिल्डिंगेक हांगा हॉटेलां प्लॅन केला व्हडली प्रायव्हेट फॉरेस्टान हांगा परमिशनां दिल्लेली आसा कितलेशेच कंप्लेनी आमच्या कडेन आमदार धांवता थंय एवरी टायम आमदारान धांवपाची लोकांक दिसना आसतलें तो टोर्नामेंट स्पॉन्सर करिना फुगड्यो स्पॉन्सर करिना आनी काय पयशे दिना म्हणून तो आमदार आमकां नाका म्हणून जर मनान जर चिंतशात न्हू तुमची घरां उरपाची ना बरोवन घ्या हे उतार म्हाजे बरोवन घ्या घरां उरची ना तेन्ना आरजी कडेन रोडान येतले काय फायदो जावपाचो ना कित्याक तेन्ना आमचो आमदार नासतलो हांगा तुमकां वाचोवपाक सो पांयां पडटा आमकां वाचोवपाक न्हू आमी आरजी आसतली नासतली पूण तुमची घरां वाचयतल्यार त्या आमदाराक सपोर्ट दिया असलो आमदार मेळा म्हणजे नशीब तुमचें दुसऱ्या आमदाराक लोकांक पळोवपाक मेळना ब्रेस्तारा यो शुक्रारा यो रातचो यो परवा यो फुडल्या विकाक यो 4 विकाक हो गांवार भोंवता दीसभर आमदार दीसभर लोकां वांगडा आसता लोकांच्या उत्सवाक 4-4 वरां लोकां वांगडा रावता आपलो उत्सव म्हणून आनी तुमी ह्या आमदाराक तुमी सपोर्ट दिनात तुमी तेंको दिनात घरांतल्यान भायर सराना कोणाचो गांव वाचोवपाक येयला तो तुमकां आयज मजा दिसता आसतली आमचे कितें वयता काय म्हणून दोंगर गेल्यार जाणटे पिशेन आहले आमचे जाणट्यांनी दोंगर वाचयल्ले तुमची घरां सगळ्यांची वयतली ह्या पंचायतीक जर आमी जाग्यार हाडिना आनी ह्या फार्म हाऊस मिनिस्टर माविन गुदिनोक जर जाग्यार हाडिना आनी ह्या विश्वजीत राण्याक तेची बायल ते दीस सांगता मुद्दाम सांगता तेची बायल दिव्या राणे ते दीस कितें सांगता काजू फेस्टिवल करपाक जाय म्हणटा आमचे सैम राखपाक जाय आनी काजूचे प्रोडक्शन कमी जाला कित्याक जाला खंय क्लायमेट चेंज जाला खंय आमी एनवायरमेंट सांबाळपाक जाय आगे बाय आमकां सांगू नाका ते घोवाक सांग तुज्या वांगडा आसता पळय ते घोवाक सांग जेवपाक बसता तेन्ना ते घोवाक सांग मातशें तकलेन घाल त्याक राण्याच्या पोराक तेका सांग काजू कित्याक वयता तो घालता हांगा पाट काजूची शेत डोंगर सगळे विकले दिल्लीकारांक सगळे कन्वर्ट केले आनी तूं सैम सांगता आनी काजू बियाचे गजाली करता ते काजूचे फेस्टिवल करतले 50 कोटी मोडून 10 कोटी मोडून कोणाच्या बोल्सान वयता 10 कोटी तू वयता काजूनी काय तू वयता तुजो घोव वयता काजू पिळपाक काय तुजो माव गेल्लो काजू पिळपाक कोण गेल्लो काजकारांचे तुम्ही आमकां सांगता गजाली ते काजकार बाबडे रडटात लोकांची आज टेनंटेड लँड आसली लोक भाटकाराचे काजू करताले आयज एका 200 वर्साची त्यांची जी बाबड्यांची मेहनत आसली आज काडटा भाटकार काडटा काजूची डोंगर काडटा आनी विकता वच कोरगांव यो म्हाज्या वांगडा ह्या दिव्या राणेंक सांगता यो जो घोवाक येवपाक ताकद ना तो फोटींग लोकांक तुमचे काजू तुमच्या नावार ना तुमची भाटां तुमच्या नावार ना तुमचे डोंगर तुमच्या नावार ना तेंच्यांनी कितें केला तुमकां दवरला नोकर कशे तुमकां दवरला स्लेव कशे सगळे आपले मोकाशे करून दवरला आणि तुमचे काजू फेस्टिवल करता म्हणजे आता 70च्या लोकांनी हांगा येवपाचे पणजे येवपाचे कामपालारांनी नाचपाचे हे प्रोजेक्ट करतात हांगा हाडटात हे प्रोजेक्ट हे काजू फेस्टिवल तुमकां दाखोवपाक न्हू हे काजू फेस्टिवल दिल्लीकारांक दाखोवपाक
हे जे दिल्लीकार बोलला पळय तांकां दाखोवपाक हांव सगळ्या लोकांकडे मागता. आयज खुबशे जाण आरजीची फकाणां मारता. आरजी कितें, आरजी भुरगे. आयज ह्या भुरग्यांनी जितले कापासतात केला पळय ती कोणी केला जाल्यार दाखोवची. आयज एक आमदार दाखया जो मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन झगडटा. एक आमदार, एक आउट ऑफ 39 एक आमदार दाखया. आम्ही सोडटा आमचे सीट, रिजायन करपाक लायता विरेशाक. एक आमदार दाखोवपाचो मेगा प्रोजेक्टाच्या अंडर फायट करपी. सगळ्यांक जाय मेगा प्रोजेक्ट, सगळ्यांक जाय दिल्लीकार, सगळ्यांक जाय डोनेशनां. आमकांय ऑफर या डोनेशनां. विरेशाच्या घरा सकाळी 6:30 एक बिल्डर येवन ब्लॅक चेक दवरून गेलो. विरेशान पिनून त्याच्या हातीन दिलो आणि त्याका च्या दिल्ली. च्या पिवच्या आधी उठून गेलो तो. ही कापासतात दवरता आरजीचो आमदार. आयज ते ग्रॅन हयातान सांगता, कोण सांगता ते फाउंटन जाला, हे जाला. सांगचो आमचो आमदार आनी एकदा केन्ना तरी रूम सुद्धा घेतला जाल्यार भितर गेला जाल्यार सुद्धा हांगा न्हिदतात मरे. पयलींचे आमदार वचोन न्हिदताले मरे थंय. ग्रॅन हयातान वचोन शूट रूम घेवन. आता कोण वांगडा न्हिदताले, कितें न्हिदताले ते चौकशी लोकांनी करची. पूण न्हिदताली गॅरंटी. आमचो आमदार गेला दाखोवपाचो. एक खंयचे कितें फुकट खाल्ला आमच्या आमदारान. एका कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान रुपया खाल्ला जाल्यार अरे आमच्या पार्टेक पयशे जाय जाल्यार तेका 2.5 कोटीचो MLA फंड मेळटा. थंयसरूच 10% दवरल्या 25 लाख जाल्ले आमकां. तुमच्याकडे भीक मागपाची गरज नासली. आता डोंगरेर 80 लाखाची मोसुंडी येता. थंय 10% दवरल्यार जाल्ले 80,000 येवपाचे, 8 लाख येवपाचे. आमकां गरज नासली. पूण आमी असले फालतूपणा करपाक आमच्या गोंयपान जन्माक घालूंक ना. लक्षांत दवरा. आयज जो कोण करप्शन करतलो, पयशे तुमचे खातलो, सब स्टँडर्ड काम करतो, दिल्लीकारांक भरतलो, तेच तुमकां फुगड्यो स्पॉन्सर करतलो, तेच तुमकां चिकन मटन दितलो, तोच तुमकां टोर्नामेंट स्पॉन्सर करतलो. पूण तुमचे अस्तित्व, तुमची आयडेंटिटी काबार करतलो आमी. आनी एक फायनल शिटकावणी माविन गोदिनोगांनी विश्वजीत राणांक दिता. पयर विश्वजीत राणांक मेसेज घातलेली, डोंट मॅच इन सान आंद्रे. तो सांगता कितें आहा तें आमी लिगल करता म्हणून. बायचो घो तुज्या लिगल करता तूं. हांव तुका सांगता कितें लिगल करता, कितें लिगल करता तूं. हे कन्स्ट्रक्शना लिगल. हांगा 10 मीटर 3 मीटर रोड, 3.5 मीटर PWD सांगता 3.5 मीटर रोड आहा म्हणून. आनी तूं दिता 10 मीटर रोड दाखयता प्रोपोज रोड आनी कन्स्ट्रक्शना दिता आनी लिगल म्हणून सांगता. हायकोर्टाचे जजमेंट आहा मरे प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन दिवपाक जायना म्हणून. आनी तुमी प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन दिता आनी तुमी आमकां फटयतात, लोकांक फटयतात हांगा. आमी वेगळे कितें तरी करतले, वेगळे कितें तरी करतले. कितें वेगळें करता तूं, पाड घालता गोंयची. ह्या पंचायतीक, ह्या विश्वजीत राणेंक आनी माविन गोदिनोक आमी सांगून दवरता, तुम्ही आरजी वांगडा मेसाप केल्लेले आसा आनी याचे परिणाम तुमकां भोगचे पडटले. देव बरें करूं. वयता तुमकां सांगपाक सोदता. आतां जशें मनोजान सांगलें की हांगासले जे रोड आसा, जे रोड जो स्ट्रेच रोड आसा हो ऑलमोस्ट अराउंड 3 मीटर आसा. तुमकां दिसता आसतलें. पण हांगा कितलेशे प्रपोजल्स जे सर्वे नंबर 34/1, 34/2, 39/5, 20/1, 67 एंड अदर आनी खुबशे सर्वे नंबर आसा. ही कंप्लेन जी आसा ही लोकलांनी केल्ली आनी आमचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी केल्ली कंप्लेन. आनी त्या कंप्लेनीन सारकें घातलेलें की बाबा जो रोड आसा तो 3 मीटर ऑर 4 मीटर आसतलो, तेजे वयर रावची ना म्हणून. आनी तांकां सांगलें सायड ब्रिज करची म्हणून सेक्रेटरीक सांगलेलें, DCP डिपार्टमेंटाक सांगलेलें. पण आजून पर्यंत कोण पावल्ले ना. आता एवरी टायम आता जो विश्वजीत राणे म्हणटा आमी सगळे लिगल्ली करता. आता कितें लिगल्ली करता विश्वजीत राणे. हो बाबाचो जो पोर आसा, बाबाचो पोर काय राण्याचो पोर कोण आसा पळय तेका दाखोवंक सोदता. हो जो रिपोर्ट आसा हो PWDचो रिपोर्ट आसा. हांगा PWDच्या रिपोर्टान सारकें क्लियर कट दिल्लें आसा की बाबा हो लेस दॅन 2 मीटर, लेस दॅन 3 मीटर पासून आसा. 2.7 आसा. तुम्ही मुद्दम पळया हांगा 3 मीटर आसा. हो पळय हांगा आनीक आसा. फूल लिस्ट आसा. म्हटल्यार जो आता हॉट मिक्स केल्लो आसा रोड हे कित्याक लावन दाखयता, हे बी प्रूव दाखयता. हो विश्वजीत राणे कसो लोकांक पिच्यान काडटा. ही भाशणां छातीक ठोकून तो भाशणां दिता पळय विश्वजीत राणे, हो लोकांक पिच्यान घालता. ते व्हडले हेल्थ कॅम्प करता आनी कसले कॅम्प करता. पिश्यान काडपाचे कॅम्प आसा. तेका समज जाता न्हू जाल्यार तेणें पयलीं हें पळोवन लक्ष दिवचें. तो व्हडले शाणपण ना. ते हे पळया 3 मीटर, 3.2 मीटर, 3.2 मीटर, 2.7 मीटर, 2.5 मीटर, 2.6 मीटर, 2.9 मीटर, 3.04 मीटर. म्हटल्यार ही जी एरिया, ही लेंथ आसा ही PWDन दिल्या. कोणान दिल्या, PWDन दिल्या. आनी प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिवपाक शकना. मात ही जो TCP मिनिस्टर आसा आनी हो जो CTP आसा तो सांगता शाणपणां व्हडली सांगताले त्या दिसा म्हाका पासून की बाबा आमी सगळे जे आसा कायद्या प्रमाणे दिता. कायदो जो आसा तो कायदो पालन करता. कसलो कायदो पालन केला तुमी.
तुमचो जो ह्याच सरकाराचो डिपार्टमेंट PW डिपार्टमेंट आसा तेजोच रिपोर्ट जो आसा तो म्हणटा 3 मिटर्स रोड आसा 3 मिटर्स 2.5 मिटर 2.7 मिटर रोड आसा आनी इतलो जो रोडार तुम्ही म्हणटा कितें बाबा आमी 8 मिटराचो आनी 10 मिटराचो वायडनींग करून त्या प्रोपोज रोड म्हणून दाखोवन तेंच्यानी व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक ऑलरेडी परमिशन दिल्ली आसा आनी हो TCP डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शनाक यो म्हटल्यार इन्स्पेक्शनाक येना आमकां थंय वचोन TCP डिपार्टमेंटान बसचें पडटा ह्या राण्याक लेटर करची पडटा एसेंब्लीन सांगचें पडटा एसेंब्लीन सांगून पासून एश्युरन्स दिवन पासून तो एश्युरन्स फोटिंगपणां करता आनी हांगा येना म्हळ्यार ही परिस्थिती जी आसा ही BJP सरकाराची जाल्यार BJP जो आसा तो चोरपाक आनी लुटपाक पडलेलो आसा तो गोंयकारांक पडलेलो ना गोंयकारांक काबार करपाक पडलेलो आसा इनलिगलिटी आसा ती आनीक वाडलेली आसा आनी कशेय भशेन तांकां गोंय सोंपोवपाक जाय एवरी टायम आमकां विचारता बाबा कितें जाला हे हेका लागून जाता ह्या चोरांक लागून जाता आनी हेल्थ कॅम्पाचे नांव व्हडले लोकांक आपोवन हाडटा मेळावो भरता हांव हे म्हणटा बाबा हेल्थ कॅम्प तुमी करता तो हांव वचन GMC पळया ते SSB पळया ते आजून पासून OT चालू जायना आयज 10 OT बंद आसा 10 OT हेच पर तुमचे LQ 10 OT थंय बंद आसा आनी व्हडले हेल्थ कॅम्पान व्हडले हेल्थ कॅम्पान भाशणां दिता आमी अशें करतले तशें करतले आनी 10,000 जॉब दितले 15,000 जॉब दितले जॉबांची जी घोशणा आसा ती जोरान चालू आसा खंयचे रे जॉब बाबा तुम्ही अप्लाय करता तेन्ना 15,000 20,000 लोक एप्लिकेशन घालता खंयची जॉब दितले आनी हे मारवाड्यांक जॉब दितले म्हणजे आमकां काम करपाक मारवाड्यांक कडेन तुमी सांगता मारवाड्यांक कडेन आमी काम करपाचें म्हणून CM सांगता हे फोटिंगपणां जाल्ली आसा गोंयभरान काबार गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा आनी गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेलें आसा आयज लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा लोक फुडें सरपाची गरज आसा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच झगडटा पण हांव मागता गोंयकारां कडेन की आयज समज आमी उठना आनी ह्या फावट तरी आमी उठना नाल्यार गोंय सोंपतले गोंयकार काबार जातलो कसो जावं गोड सगळें गोड त्यांचं फोटो यो वचो राव. यो